बुधवार 22 नोव्हेंबर. सांत सिसिलिया आंकवार आनी रोक्त साक्षीण. मुखेल वोड. दुनिया तुझ्या एका मिनान 10 मिनां जोडली. नियाळाक आदार. हे वोडींतल्यान एक उक्तें थावें जाता तें हें हिशोब दिवप. हिशोब आमी जायत्या भासांचो दिता. केन्नाय घोव बायलेक दुडवांचो हिशोब दिता, तशीच बायलूय घोवाक हिशोब दिता. भुरगीं आवय बापायक तांकां दिल्ल्या पयशांचो हिशोब दिता. भाटकाराक मुक्तोंक नाल्लां चुट्टांचो हिशोब दिता. तशेंच वावराच्या जाग्यार वावराडी आपल्या दोनयाक आख्ख्या दिसांतल्यान भितर सरलोल्या दुडवांचो हिशोब दिता आदी. हे तरेन आमची वडील आमचेर पातयेतात आनी आमी तांकां खात्रेचीं जाता. जेजून सांगलेले हे वपारींतल्यान देव आमकां साबार देणी आनी गूण दिता. ह्या देण्याचो आनी गुणाचो आमी कितलो फायदो काडटांव जायत. थोडीं जाणां आमी आमच्याच घोराब्या वो मोगाचीं आसात तांच्याच आदावा पासत हीं देणी आनी गूण वापुरटांव. गोरजे वतांत आनी समाजाच्या बऱ्या खातीर वापरूंक आमी खूब खूब फाटीं रावतांव. देवाक आमी कसलो जबाब दितले? आमचो हिशोब कितल्या दर्ज्याचो आसतलो काय? त्या एका मिना फाटल्यान 10 आनी 5 कमायलोल्या सेवका सारको, वो कांयच करूंक ना त्या सेवका सारको? तर जेजू भाशेन आमी उलयतना, भोंवतना, वावुरतना देवान दिलोल्या देण्याचो आनी गुणाचो वापर करून देवा मुखार खात्रेचीं जावया आनी सोर्गीच्या राजाचे मीन जोडूंक वावरुया. म्हजो थाराव. सोम्या जेजू, जशें तुवें बरें केलां तशेंच हांवूय म्हज्या गुणां वरवीं बरें करूंक वावुरतलें.